स्पीकर सर, अंत्योदय आणि सर्वोदय या तत्वानुसार दवरून सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या आम्ही त्याच अर्थसंकल्पात मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो, आम्ही मांडलेलो. आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, इको टुरिझम, इंटरलँड टुरिझम, स्किल डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इक्विटी अँड सोशल सेक्युरिटी या ठळक मुद्द्याचेर भर आशिल्लो. स्पीकर सर, आमकां खबर आसा की मार्च 2020 सावन आमी पुराय देश अकस्मात कोविडाच्या महामारीत, वैश्विक महामारीत सापडलो. आणि ताज्या उपरांत म्हाका दिसता आमी ह्या कोविड महामारीच्या वयता आसतना राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर ताजोय गंभीर परिणाम जो आसा हो जाला. म्हाकाय खबर आसा, तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या खबर आसा. ह्या महामारीचो प्रसार उणो जावचो म्हणून आमी लॉकडावन केलें. आमी लॉकडावन 1, लॉकडावन 2, लॉकडावन 3 म्हणजे MHAच्या गायडलायनीच्या नुसार पुराय देश जेन्ना लॉकडावनच्या परिस्थितीत गेलो त्याचो खूब व्हडलो परिणाम जो आसा हो आर्थीक वेवस्थेचेर जालो, अर्थवेवस्थेचेर जालो. आणि ताकाच लागून केंद्र सरकाराच्या गायडलायनीच्या नुसार परत एकदा अनलॉकिंग सुरू जालें. आणि अनलॉकिंग सुरू जाल्या उपरांत वेगवेगळे प्रकार फुडें आयले. हांव एक मान्य करता की गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर हाचो खूब मोठो परिणाम जो आसा हो आमकां दिसून आयला. आणि ताच्या खातीर सरकार पुराय जबाबदारी घेता की आमचो सगळ्यात आमी रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स ज्यो आसा ह्यो आमच्यो कमी जाल्या. आणि हे सगळें जालां आसतना सुद्दां आमी खंयसरूच म्हणजे निराश जावन फाटीं बसपाना. तर सरकार फुडें वचपा खातीर वेगवेगळीं पावलां आमी वेगवेगळी उचलीत आसा. आणि हे सगळें करता आसतना म्हाका खबर आसा की 2020-21 हो बजेट जो आसलो हो एस्टिमेटेड बजेट आशिल्लो. की हो एस्टिमेटेड बजेट की राज्याचो अर्थसंकल्प जो आसा हो पास करपाक जाय. कारण आमकां जर फुडल्या 6 म्हयन्यांक म्हणजे जायते कोविड मॅनेजमेंट आसतलें, कोविडाचे मॅनेजमेंट करपा खातीर हेल्थ मिनिस्ट्रीन आसतलें किंवा बाकीच्या साभार हाजो खर्च जर आमी करतले आसत जाल्यार आमी जो एस्टिमेटेड बजेट हो पास करप गरजेचो आशिल्लो. आणि अनलॉकिंग सुरू केल्या उपरांत आमी तर पळयता की वेगवेगळे आर्थीक इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले आसतले, वेगवेगळ्या सेक्टरांतले आमी सुरू केल्या उपरांत सरकाराच्या तिजोरीत भर पडपाक लागल्या. आमकां निश्चितच खात्री आसा की परत एकदा अर्थवेवस्था जी आसा ही सुधारतली. आणि नक्कीच आमी जे म्हणटा की ज्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतले, जॉब आसतले, ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा आमी काम व्यवस्थीत रित्या करतले. ह्या खरें म्हणल्यार सामान्य परिस्थितीत बजेटाचेर डिस्कशन हे वोटिंगाचेरूय डिस्कशन जातालें, बजेटाचेरूय डिस्कशन जातालें. पण आज असामान्य परिस्थिती आसा. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच भियोन वचूंक ना. आमकां आमच्या बजेटाचेर डिस्कशन करपाक आमकां भंय दिसूंक ना. स्पीकर सर, तुमकांच खबर आसा फाटलें बजेट म्हाका दिसता आमी हायस्ट 3 विका 21 दिसाचें बजेट आमी घेतलेलें. आमचे सगळे मंत्री जे आसात हे आपल्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर तितकेच सक्षम आसा आणि बरे रिती डिमांडूय मांडपाक शकतले. पण आयच्या ह्या असामान्य परिस्थितींतल्यान वयता आसतना, ह्या कठीण प्रसंगांतल्यान वयता आसतना आमी असेंब्ली जी आसा ही असेंब्ली चड दीस चलूंक शकना. आणि ह्या एका दिसाच्या कार्यकाळात इतक्या बजेटाचेर डिस्कशन, डिमांडाचेर डिस्कशन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकना. त्या खातीर स्पीकर सर, तुमच्या कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की आयज डिमांड पास करचे, बजेट पास करचो, सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचो. आणि राज्याच्या फुडल्या 6 म्हयन्या खातीर जो खर्च कदाचित आमकां कोविड मॅनेजमेंटाचेर आसतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसतलो आणि बाकी सगळ्या स्टाफाचेर आसतलो, हे करपा खातीर म्हाका दिसता आमकां तुमी मान्यता दिवची. आणि निश्चितच म्हणजे आमकां कोविडाचेर डिस्कशन करपाचें किंवा कोविडाचेर आमकां कांयच उलोवपाचें ना अशें ना. की एकदा गव्हर्मेंट बिझनेस सोंपल्या उपरांत आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसतले किंवा हांव आसतलो किंवा कोविडाचेर आमी स्टेटमेंट करपाकूय तयार आसा. कोविडाची परिस्थिती ही दर दिसा आमी लोकां समोर मांडल्या. म्हणजे स्पीकर सर, हाजेर आमी 22 मार्च पासून आयज पर्यंत पळयता गेले 4 म्हयने कंटिन्युअसली म्हणजे कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. म्हणजे 22 मार्च पासून एकदा केसीस पॉझिटिव्ह जाल्यो, परत एकदा आमी रिकवर जाले, आमी ग्रीन झोनान आयले. आणि त्याच्या उपरांत अनलॉकिंग सुरू जाल्या उपरांत जी परिस्थिती गोंयाचेर आयली, आमी डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हांवेनूय फेस केल्या. डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हेल्थ मिनिस्टरान आसतले, बाकीच्या मंत्र्यांनी आसतले, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आसतले. आमी पुराय ट्रान्सपरंट आसा. कोविडाच्या बाबतीत जी गजाल जाता त्याच्या खातीर आमी पुराय ट्रान्सपरंट आसा. आमी खंयसरूच भियोन वचूंक ना. हांव कोविडाच्या विशयाचेर मागीर उलयतलो. बट फक्त म्हणजे ह्या कोविड महामारींतल्यान ही झुंज दिवपा खातीर म्हाका दिसता ह्या आर्थीक संकटांतल्यान वयता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदा सांगता. म्हणजे हांवें जे परत जे म्हणटा
की भिवपाची गरज ना. हय, हांवें हो स्टेटमेंट परतूय रिपीट करता की भिवपाची गरज ना. कारण आमी जेन्ना पळयता किंवा एखादें व्हडलें संकट एखाद्या कुटुंबाचेर आयल्या उपरांत त्या कुटुंबांतल्यान त्या कुटुंबाचो मुखेली आसतलो, राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान की म्हाजी तितकीच तात्पर्तेन हांवें सांगलां आसतलें की भिवपाची गरज ना. आर्थीक बाबतींतूय बी आमकां भिवपाची गरज ना. हें बजेट आमी आतां पास करून घेतले. निश्चितच फुडें सगळ्यांनी डिमांडूय मांडचें आनी कोविडाचेर जो स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्टर आसात किंवा हांव आसात कोविडाच्या बाबतींत समेस्त जनतेक कळपा खातीर ताजेरूय बी आमी मेन्शन करतले. थँक्यू स्पिकर सर.